अनु केप्यां गणेश उत्सव लॉटरी आणि महाप्रसाद कुपन वितरणाक भाविकांचो व्हड प्रतिसाद मेळ्ळो। सकाळी 7:30 वरांचेर वितरण सुरू जाले आणि हजारांनी लोक महाप्रसादाची कुपनां घेवपाक आयिल्ले। सुरवेक ही गर्दी सुमार 4000 आशिल्ली आणि उपरांत ती गर्दी 7000 मेरेन वाडली अशें आयोजकांनी सांगले। या वर्साचे खाशेले लॉटरीचो भाग म्हणून पहिली, दुसरी, तिसरी आणि निमाणे इनाम धरून 25 वाहनां इनामां म्हणून दवरली। आयोजन समितीन व्हड प्रमाणात येवपी लोकांचे व्यवस्थापन करपा खातीर पयलीच व्यवस्था केल्ली। सकाळी कावंटर उबारले आणि दर एक भाविकांक 2 महाप्रसादाची कुपनां पुस्तकां दिली। व्हड गर्दी आसून लेगीत पुराय वितरण प्रक्रिया सुरळीतपणान पार पडल्या अशें आयोजकांनी सांगले। वर्सान पळयता की तुमची प्रायजां भितर कितें ना कितें वेगळें आसा, अंदू स्पेशल कितें आसा? अंदू स्पेशल आमचे 25 गाडी आहा सामक्यो। फर्स्ट प्राइज BMW, सेकंड प्राइज BMW, थर्ड प्राइज BMW, लास्ट प्राइज सुद्धा BMW ते बाईक आहा आणि त्याच्या भितर XUV सगळ्यो गाडी आसात। आणि ह्यो आमी आयज लॉटरी महाप्रसाद पावती स्टार्ट केले सकाळचे 6:30। आयज म्हणल्यार सामके 65% जाला आतां म्हणल्यार एज पर टायम इतले लोक झुंडी चलता आणि आमी एकट्याक 1 बुक 2 बुक 5 बुक अशें करून दितात। ह्या वर्साचो आतां जे अध्यक्षान तुमकां सांगले म्हणजे महेश च्यारी ह्या वर्सा कमिटीन हे बरेचशे अशें नियोजन केल्लें आसा, म्हणूनच आयज सुरळीत प्रमाणे हे सगळें जाल्लें आसा। कित्याक सकाळी सांगलेले प्रमाणे सकाळी 6:30 आमी सगळे हांगा कावंटर सेटअप करून लोकांक दिवपाक सुरवात केली आणि जवळपास त्या टायमाचेर ती लायन आसा ती हांगा म्हणजे आयल्यान पर्यंत थंय आशिल्ली। म्हळ्यार क्रावड एक्सपेक्टेड क्रावड आसलेलो तो म्हाका दिसता एक जवळपास 4000 लोक आशिल्ले आणि आतां परस म्हळ्यार हे 4 आणि आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता जवळपास 7000 लोकांचेर आसपास हांगा लोकांची क्लियर जाल्ले आसतले आणि आमी अजुनूय पर्यंत आमी प्रत्येकाक आमी 2-2 महाप्रसाद पावतीचे बूक दिल्ले आसा। आतांच खंय तरी आतां लायन सारकी कंप्लीट जावपाक आयिल्ली आसा आणि सगळे ह्या वर्साक बरेच म्हळ्यार सॅटिस्फायड आसतले, कित्याक जे लोक लायनीन रावल्ले आसात तांकां सगळ्यांक 2-2 बुक्स मेळ्ळे आसात आणि आतां फुडें जर कशी लायन आसा ते प्रमाणे अकॉर्डिंगली आतां आमी डिसिजन घेवन 1 करपाचें कर्टेल करून 5 करपाचें ते मागीर डिसिजन निर्णय घेतलो। वर्सान वर्स पळयता आमी हो खंय तरी क्रेज वाडत आसा, कित्याक लागून? कितें तुमचे ड्रॉ बरो आसा, प्रायज बरी आसा, कित्याक लागून? लोकांक आमचो भरोसा चड आसा सामको। मंडळाच्या लोकांनी म्हणल्यार हो ट्रस्ट आसा जो वाडत आसा। एक तर म्हणल्यार कितें आमच्यो ज्यो प्रायजीस जे आसा एट्रॅक्टीव आसा, 20 कार्स आसा, 5 बायक्स आसात आणि त्यो लक्झरियस कार्स आसात सगळ्यो, म्हणल्यार फुली लोडेड अपग्रेडेड सगळे फिचर्स आसलेल्यो गाडयो आसात। आणि त्याच्या परस आमी तो मेन आसा ते आमगेले TDS कॉपअप करपाक आणि रोड टॅक्स इन्शुरन्स तेजे खातीर कॅश प्रायज दिता, तोय पळयल्लो आसा, तोय कवर अप जाता। म्हणून जे घेणाऱ्याक लागणाऱ्याक ताका 1 रुपयाची ताका इन्वेस्टमेंट लागना, ताका फक्त ते महाप्रसाद पावतीची कुपन 500 रुपये भरले की गाडी तो घेवन घरा वचूं शकता। आणि आमी पळयलां खंय तर तुमी ब्लड कॅम्पेन ऑर्गनायज करता आणि तांकां लागून एक स्पेशल तुमी लायन तांकां तुमी दवरता बुकींग, स्पेशल कावंटर दवरता। कितें वेगळें? आतां आमचो जो ब्लड डोनेशन कॅम्प आसा हो आतां अवघे 3 वर्सां जालीं, 2023च्यान सुरू आसा आणि ताका रिस्पॉन्स हो वर्सान वर्स वाडत आसा। ह्या वर्साक आमी दर वर्साक आमी 2 ब्लड कॅम्प अशे ऑर्गनायज करता। ह्या वर्साक पयलीं जो आसा तो आमचो काल जाल्लो आसा शुक्रारच्या दिसाक आणि ब्लड आमच्या इनॉग्रेशना दिसा आणि त्या टायमाचेर आमकां ऑलमोस्ट जे रजिस्ट्रेशन आशिल्लें तें फक्त ऑनलायन प्रक्रियेंतल्यान आशिल्लें आणि ताका 3 वरां भितर आमचे फर्स्ट फेज जे आसा ताका ब्लड डोनेशन कॅम्पाचें सोंपिल्लें 3 वरां भितर आणि जे सेकंड फेज जी आसा जी फाल्यां जावपाची आसा तेंची जी ब्लड डोनेशन रजिस्ट्रेशन अवघे 55 मिनिट्स, परत सांगता तुमकां 55 मिनिट्स, 1 वर सुद्दां जालें ना। आणि काल आमचे ब्लड डोनेशन कॅम्पाक अरावंड 243 डोनर्सान ब्लड डोनेशन दिवन जाल्लें आसा सक्सेसफुली आणि तसोच आतां फाल्यांय आसतलो आमगेलो। आणि तितून भितर खास म्हणल्यार कितें ते ब्लड डोनर्सांक आमी तुमी पळयता हांगचे फाटल्याच्यान एक्झीट आसा आमचें, हे एक्झिटींतल्यान तूं डायरेक्ट भितर यो आणि ताका ते कावंटर आमचे ब्लड डोनेशनाचे सेपरेट आसा, म्हणजे ताका म्हळ्यार गेट टू थंय पर्यंत म्हळ्यार परत गेटीर येवपाक ताका 3 मिनटां पुरो ताका हें सगळें करपाक। आणि अशें आयकलां की तुमी ह्या वर्सा कितें एम्बुलन्स डोनेट केल्ली आसा म्हणून, कितें हो विशय? कशें जालें म्हणल्यार ह्या कमिटीन आसा भितर वो तेंच्यांनी एक म्हणल्यार आमी मेंबर्सांनी सगळ्यांनी एक ठराव मांडलो कमिटी फुडें, म्हणल्यार आमकां ह्या वाठारान एक एम्बुलन्स जाय म्हणून अशी मेंबराची मागणी आशिल्ली आणि ह्या कमिटीन अशें डिसिजन घेतलें म्हणल्यार ती मागणी आसा ती रेजोल्युशन घेवन पास करून सगळे भितर ठराव घेतलो की आमी ती एम्बुलन्स घेवया म्हणून आणि टायप 3 एम्बुलन्स घेतलेली आसा बेजीक लायफ सपोर्टाची। आणि बेजीक लायफ सपोर्टाचेर आमी न थारता केपेकारां खातीर आमकां हांगा एक एम्बुलन्स कार्डियक एम्बुलन्स फुल्ली इक्विप्ड आमकां ऑल लायफ सपोर्ट ALS एम्बुलन्स जी आसा ती आमकां गरजेची आशिल्ली हांगा कार्डियक एम्बुलन्स, ती आमी हें करपा खातीर आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागणी केल्ली आसा, प्रपोजल धाडलेलें आसा आमी ही एम्बुलन्स जी आसा आमकां अपग्रेड करून दिवची म्हणून। आनी आतां पर्यंत आतां आमी पळयलें जाल्यार आतां पर्यंत कितें तुमकां सद्या सर्ती अश्यो लॉटरी काबार जाल्ली आसा?
आतां आमकां ऑलमोस्ट जर पळयलें आतां आमचो फेजी मेजर आमकां अशें दिसता 60 to 65% अशी आमच्यो काबार जावपाक आयिल्ल्यो आसा आनी एक हार्डली 30% अश्यो उरतल्यो सगळ्यो करपाक. खंय तरी लोकांनी भिवपाची गरज ना, एक ना दोन तरी मेळटल्यो अशें तेंच्यांनी आशा दवरपाची. 100% म्हणल्यार आमी दर वर्साक आमची एक धोरणच आसता, म्हणल्यार शेवटच्या मनशा पर्यंत त्यो पावोवपाच्यो. म्हणूनच आमी त्यो कर्टेल करून एक बूक ते मागीर 5 कुपन्स ते 2 कुपन्स ते 1 कुपन्स दवरतात. म्हणल्यार जो पर्यंत लोक लायनीन रावता तेंचे कोपअप करपाक आमी ट्राय करतले. आमी सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळ आमचे जे आयज आमकां सगळे आमकां हें जाल्ले सपोर्ट लागिल्लो जो गोवा पुलीस तेंच्यांनी आयज हांगा आमकां भरपूरसो सपोर्ट केल्लो आसा. सकाळच्यान सगळे रातच्यान तेंच्यांनी हांगा फोर्स तैनात केल्लो आनी हांगा सगळे पार्किंगेक एकय गाडी पार्क जावपाची अशी उपाय योजना तेंच्यांनी करून दिल्ली. म्हळ्यार फाटले सायडीन लोक सगळे रातचे 8 येवपाक लागलेले. तेंच्यांनी तेन्नाच ती क्यू मॅनेज करपाक भायल्यांतल्यान सगळे सिस्टमॅटीक उपाय योजना करून दवरलेली. फोर्स डिप्लॉय केल्लो. तशेंच ट्रॅफिकाचे सगळे आसा तेही पोलीस हांगा तैनात आशिल्ले. एडमिनिस्ट्रेशनांतल्यान डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार जे आशिल्ले तेंच्यांनी सगळ्यांनी फूल सगळे उपाय योजना प्लॅनिंग करून बैठक करून सगळी पोलीस आमची सगळी बैठक करून सगळें नियोजन रोडमॅप तयार केल्लो. तशेंच फायराची टीम आसा तेंचोय बॅकअप हांगा दवरलेले. फायर ब्रिगेड एम्बुलन्स मागीर परत मेडिकल बॅकअप आसा सगळी त्योय हांगा तैनात केल्ली आसात. आनी अशें करून सगळे स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स आसा तेंच्यांनी आमकां दिल्ले आसा. हे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांनी हो ग्रावंड आमकां हो दिल्लो आसा आनी तेतून भितर आमी हें बरे भशेन पद्दतीन करूंक पावले. आनी अशें कोणी नकळत आनी आमी कोणी उरत चुकले जाल्यार माफी आसा आनी सगळ्यांचो आमकां असो आदार लाभलेलो आसा म्हणून आमी हें बरे भशेन करपाक पावले. थँक्यू. देसाय हांव खरोखर अभिनंदन करता सार्वजनीक गणेश मंडळ उत्सव केपें, कित्याक तेमी इतली बरी वेवस्था दवरलेली आसा लोकां खातीर की लायन सामकी सुळसुळीत सामकी बरे भशेन लोक सिस्टमॅटीक वयता, कांयच गडबड नासतना लोकां बोवाळ नासतना. आनी तेच पद्दतीन प्रत्येक लोकांक 2-2 बुकाची तेमी सोय केल्ली आसा. आनीक कोणाक उदकाची पाण्याची गरज आसा जाल्यार तेमी प्रत्येक पॉयंटार उदकाचे बीन वेवस्था केल्ली आसा. तशेंच आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर केपें तेंचेय बी टीम हांगासर आसा. लोकांक कितेंय अडचण येयली जाल्यार अशें हांव परत एकदां अभिनंदन करता सार्वजनीक गणेश मंडळ केपेंचें. आनी फुडल्या वर्सा हेज्याकी बरे भशेन तेमी करची अशी हांव मागणी करता. आयज खंय तरी तुमी सर्ती काडली आसा केपेंच्यो. वर्सान वर्स गर्दी वाडत आसा, क्रेज वाडत आसा. कित्या लागून वाडटा हो? ही प्रायज तेमी गणेशोत्सव मंडळ केपें प्रायज सामकी युनीक वर्सान वर्स युनीक दवरता. बरे बरे युनीक हे हाडटा म्हणून लोक आनी विश्वास ड्रॉ आसा तो बरे काडटा ते म्हणून विश्वास आसा म्हणून ही गर्दी आसा. आतां सध्या तरी 2 बूक केल्या. लास्ट लायन पळयत जाल्यार 1-1.5 किलोमिटर आसा. म्हणून दिसता तुमकां हें खंय तरी ते लास्ट मनशाकडेन सुद्दां ही सर्त पावतो म्हणून? हय तेमी बरें मॅनेज केला. आतां कशें पयलीं 2 बूक दिता ते मागीर तशें लोक वाडटा तशें मागीर 1 करता आनी मागीर 5 लॉटरी दिता नाल्यार 2 म्हळ्यार अशें कोण लायनीक रावला ताका निराश करनासतना ते धाडटा. ही एक बरी गजाल तेंची सामकी. दुसरें एक तेंचे कडेन आयकलें की ब्लड डोनेशन कॅम्प ते ऑर्गनायज करता, तांकां लागून एक सेपरेट तेंच्यांनी लायन दवरली आसा. तेजे बद्दल तुमचें कितें मत आसा? हय ती एक बरी गजाल. तेमी म्हळ्यार अशी बरी गजाल म्हणल्यार कशें ब्लड डोनेशन कोण दिवपाक फुडें सरना पूण ह्या आशेन की बूक मेळटले म्हणून लोक खूब न्यू डोनर येता ब्लड दिता आनी हे सोशल कॉज तेमी बरें हें केलां आनी लोकांक बरें मेळटा आतां रिस्पॉन्स लोक येता डोनर. हय आनी बरें आनी इवन तेमकां कितें डायरेक्ट आतां कितें हें दिता पळय कुपन्स दिता ते डायरेक्ट तेमकां लायनीक रावनासतना डायरेक्ट कुपन दिवन ते 2 बूक घेवन वयता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.